हरिओम. रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक स्वागत. आज हे संचिकेरी आमगेलो टोसाची एक होड कलाकार तुम सगळ्यांक परिचय आसच्या पुरो पुत्तूर पांडुरंग नायक माम हे कार्यक्रमात तुमकां स्वागत. नमस्कार. प्रथम जेवन आजी आमी पांडुरंग नायक माम म्हळ्यार आमगेले सनपणा दाखोवन आमके एक आमगेले स्वाम्याले आनी आमगेले मठा भजन म्हळ्यार सुरवेक उडगास येवचे पांडुरंग नायक माम. तशी आज हे कार्यक्रम भजने मुखेनची प्रारंभ करूया. सुरवेक एक आमकां तुमगेले एक तें एक तेदनाचे एक भारी एक अत्यंत प्रसिद्ध जावन आशिल्ली एक ती कॅसेट ती त्या टायमाचे तातूंत एक भजन आमकां आमगेल्या विक्षका खातीर. 88 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಲಲ್ ಟೈಮಾರಿ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂತೂ ते ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಜನ ಮಾಲಾ ಮಾಡಲೇಕ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಜಲ್ಲೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗೆಲೆ ದಿವ್ಯಾಸ್ಥಾನ त्या टायमारी आमगेले पुत्तूर श्रीनिवास शणै दिवंगत ताण बरयले व्यासुतो वेद व्यासुतो म्हणले पद ते इतकी ते चिके लायक प्रचलित जाले ते 2 लायन हांव म्हणटा. व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया हरिद्वारा क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिरा चोवनु धन्य जाऊया व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 मोनुया वेद व्यासु 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 मोनुया. खंडित मस्त खुश जाली. एक इथे आजी भजने मुखेन सूर केल म्हळ्यार आमकां केदनाकय आमकां आमगेल्या समाजांत एक स्वाम्याले एक मठाचे एक भजन म्हळ्यार प्रचलित एकदम प्रसिद्धी जाल्लेली एक कॅसेट म्हणत न्हय म्हणाय. वय वय आतां आमी हे संचिकेचे एक विशय उलोवप जाल्यार एक भजन म्हणजे एक विचार भजन म्हणजे एक तुमगेले एक जीवन येतू तुमकां सानपणार देखून आयली की दो कशी सनपणार म्हण मेगेलो आनू हार्मोनी आनी भजनेंतू तो एक फूड दुखून अभ्यास अशी मनीस भजनेक वच ताणें प्रती दिसू त्या भजनेक वतना सान आसतना म्हाका उडगास आसा सायकलारी भजना मंडळी तांगेले कारकळा दुखून साणूर हांगा तैपुरा वता आशिल्ले. त्या टायमार हांवें सायकलारी येद्रा बसून तांगेलो उठो भजने वचचे हे आशिल्ले. क्रमेण मेगेलो हांव रेग्युलर शेनिवार भजनेक पुत्तूरांतू वता आशिल्लो. त्या टायमार हांव आनी पुत्तूर नरसिंह नायक ओटूचे आमी शेनवार प्रती शेनवार भजनेक बसता आशिल्ले. तशीच शेनवार चुकोवचे ना आमी म्हणटा भजनेंद संगीत संगीतದಿಂದ तशी तुमी सांद देखूनची तुमगेले एक अन्नाल एक भजने इन्वॉल्वमेंट आशिल्ले निमित्त ते घरा देखून तुमकां एक भजन प्रेरणा जाल्ली. तशीच तुमी हे एक भजनेंत सक्रीय जावन आसाची न्हय. वय वय तशें जाल्यार तुमगेले एक सनपणार तुमी भजनेक वता आशिल्ली ती तशीच तुमगेले बाल्यांत म्हळ्यार स्कुलांत आनी कसले भजनेचे कसले तसल कसले तुमकां हें आशिल्लें की स्कुलां SLC ताय हांव खंयची पद गीत पुरो म्हणची ना एक 2 लायन खंयचेच म्हणटना भारी भंय जावन म्हळ्यार तुमी 15 वर्स तारी हें अंतून हे फिल्डान ना तूं जाल्यार त्या टायमार एक जय तू जय विठला आनी म्हणटा आशिल्लो याराद्रू हाडू दिद्रे हाडी म्हूण म्हणटना एक नमुने हे म्हणटा. मागीर हांवें डिप्लोमा पॉलिटेक्नीक मंगळूरांत केलें KPT. त्या टायमार हांव इन्स्ट्रुमेंटल हार्मोनियमांत फस्ट म्हळ्यार तुमी कोणाले शिकतलींची शिकनीची भजनेचे प्रेरेपणेंतू आमी कॉम्पिटिशनां दिवचे सुरू केले. तशीच हे रॉटरी लायन्स हांगा पुरो थंय केलो फिल्माच्यांनी पद चड प्रचलीत म्हणचे आशिल्ले. तशी म्हणटा शेनवारचे हांगा भजनेचे हे म्हणलें आमगेले व्हड्डांगेले भजना मंडळी म्हूण आशिल्ली. त्या भजना मंडळी तांगेले ओटूची ते भजन आयकताची हांव आनी नरसिंह नायक ओटू तो चिके मेगेल्या पयशेची कमर्शियल जावन मुखार चमकलो. हांव बँकींग लायन आसा देखून हांव बँका
आशिल्लें जाल्यार बँकाचे मध्य मध्य जाल्यार हांव त्या भजने कार्यक्रमाक एटेंड करता आशिल्लो. तशी तुमगेले एक हें एक भजन येवच्याक तुमकां घरा देखून प्रारंभ जाल्ल्यार तुमकां कोणी एक मस्त एक प्रेरण जालेलें म्हळ्यार तुमकां कोणाकय कोणालें एक भजन आयकले निमित्त की जावं कोणालें एक गायन आयकले निमित्त की तुमकां मस्त एक हें भजन येवच्याक एक प्रेरण जाल्लें म्हळ्यार तसल खंयची एक तुमगे लायफा जिवनेंत कोणी व्यक्ती आसा की ॲक्च्युअली तशी व्यक्ती पळोवची गेल्यार भीमसिंगजी तांगेले आयकत आशिल्लो, जेसूदास तागेले आयकत आशिल्लो. मागीर आमगेले त्या टायमार विद्याभूषणय आसा पळय तांगेले स्वल्प आयकत आशिल्लो. आयकूचे हव्यास मस्त म्हण बँकींग आशिल्लें मस्त तेज फील्ड हांव आसा न्ही जाल्यार आकाशवाणींतू 1982 हांव आनी नरसिंह नायक ಒಟ್ಟುज बी ग्रेड ऑडिशनांतू आमी पास जाल्ले म्हणटा थंय आमकां तांणी प्रति 3 म्हयन्यांतू एक कोंकणी कार्यक्रम दिवका, एक कन्नड कार्यक्रम दिवका. ते कोंकणी कार्यक्रमाक आमी 3 पद आमी ट्युनिंग सेल्फ घालून बैसुका. थंय तुमी भजन म्हणलेली थंय भजनां सिलेक्ट केल्या. रामनाम ध्यान जय 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 म्हळ्यार तुमी खंयचेय कारणाक खंय आसल्यार भजन सोणी म्हळ्यार एक भजने आयकी केले स्वच्छ जावन दिसता. वय 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 त्या टायमार कोचीन अनंत भट्टू लायक साहित्य बरयत आशिल्लो तो. तागेलें साहित्य आकाशवाणी एक्सेप्ट करता आशिल्लें. त्या साहित्याक हांव ट्युनिंग घाल कुडल्या आकाशवाणींतू हें एक नायक माम तुमगेले निमित्त एक आमकां आनीक एक विचार मेळ्ळो. कसो म्हळ्यार आतां तुमी भजन देखून मागीर नेक्स्ट तुमगेलें शिकवण जातरी तुमी बँकींग लायन ताजे नंतर आकाशवाणीक तुमी ग्रेडिंगाक हें केलें म्हळ्यार तुमगेले एक वृत्ती ती वय. सो थंय जाल्यार तुमी भजन म्हळ्यार एक सोण अशी थंय समेतय प्रस्तुत करतना एक भजन प्रस्तुत केली. थंय समेतय तुमकां भजने निमित्त मस्त एक चांग एक नांव की तुमकां चांग एक थंय एक लिफ्ट मेळ्ळें हें एक क्षेत्रांत न्हय मा. तशीच तुमी सनपणार देखून एक तुमगेले एक वृत्ती पर येतरी तुमी मस्त पुरा देवस्थानांत भजन सेवे दिला सकाळान आमगेल्या समाजान पळयलेलें आसा आयकलेलें आसा. हें एक भजनेचे सेव दिवचे आतां तुमगेले वैयक्तीक कार्यक्रम दुसरे जाल्यार एक भजने सेव दिवच्यांत तुमकां एक कितले खूश आसा तुमगेले जिवनेंतू एक सगळे जिवनांतू तुमकां एक भजन केलेलें सेव केलेलें कितले हें आसा खूश आसा. ॲक्च्युअली प्रोग्राम भजने प्रोग्राम आनी भजने सेव हे विंगड न्ही वय तेंची ताजे खातीर निमगेलां. आतां देवस्थानां मठ काशी मठ असल कडेन आनी पुरा वतना आमी सेवा रुपारी वताची. वय म्हणारी आमगेले सेवे ते देवा खातीर देवस्थाना खातीर काही मठा खातीर आनी तांतू आमी भजन म्हणून जनान खुशी पावचेची आमकां एक आशिर्वाद आनी तेची व्हडा संपत्त म्हणून हांव लेखता. ताजे निमित्त आमकां कमर्शियल भजनेचे कार्यक्रम मेळटा म्हणून सांगून हांव लेखता. म्हळ्यार इतले जनांक गेले भारी एक नमुन्याचे खुशी नायक म्हाका भारी लायक जाल्यार भायर लायक तुमी हे आयिल्ले भारी खूश जाली अशी सांगताची कैगी एकलो बायच्यो ओड मनीसो एक आमगेले कार्यक्रम जावं. म्हळ्यार तुमकां भजने निमित्त भजनां सेव केल्यार तशीच तुमगेले एक वृत्तीपरा जावन आशिल्लें संगीत क्षेत्रांतय तुमकां ताका एक डायवर्शन मेळटा हें भजने निमित्त हें सेवे निमित्त. खंडीत तशी तुमी एक तेदाना तुमी तुमगेले बाल्य देखून भजने येताना तुमकां एक मस्त इंट्रस्ट येवन तुमी सुरवेक भजनाक म्हणून क्षेत्रां येताना सांगिल्लें खंयची भजन तुमकां उडगास आसल्यार तुमगेले तेदनाचें तुमकां भारी इश्ट तुमी तेंची सांगचें आशिल्लें तसल खंयचें भजन आस की नायक मम आसल्यार आमकां आमगेल्या त्या टायमार नवा तेची अमृतावनी गोडा खंडीत सांगाची. अमृतावनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा मन माझे केशवा काबाणे गे अमृतावनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा. जाल्यार त्या टायमार अशें मी म्हणी
त्या टायमार फ्लॅट एक वय नमुन्याचे बा वय नाही जाल्यार एक भक्ती म्हणजे वय आशिल्ली तांचो वय 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 ते आमगेले भजनीन तूं भजनेचे एक साळेरी आमकां कितलो आमी तल्लीन जावन देवा उडगास करून आमी सांगता की आमकां तेंची एक प्लस म्हणून मस्त अनुभवीन हांग हे एक आमगेले स्टुडियो भितर हे एक संचिकेर सांगिल्लें आसा तशीच तुमगेले एक भजनेचे जीवन आनी तुमगेले वृत्ती बँकींग लायन जाल्यार वापस तुमकां एक संगीता क्षेत्र म्हण आशिल्लें हे तिनी तुमी कशी मॅनेज करतले आतां एक संदर्भ अशी आशिल्ली की तुमकां एक कडेन भजन सेवाय आसा वय तशीच तुमगेले सकण देखून तुमगेले बँकींग वेव्हार तेवूय जाता वय तशीच तुमकां संगीत कार्यक्रमय येवन आसता म्हूण करुया हांव तुमकां निमगोचें वय जाल्यार तुमी हांगा भजनेक येता म्हूण जाल्ला तें भजन सेवा वय अशें एक कार्यक्रम येता तसो संदर्भेरी तुमगेले भजने विशयार तुमी एक कशी एक तुमगेले डेडिकेशन म्हळ्यार तुमी कशी तें एक मॅनेज करतले म्हणारे तुम्ही भजन कार्यक्रम वतगी तूं भजन सेवे वता वय म्हणारे एक्चुअली कशी म्हणाली भजन सेवेन तूं तारीख निगदी जाल्यार वय त्या तारीख आमी कार्यक्रम आयली आनी पक्कने घेना सेवेकाची वतले इथे म्हणारे आता परा 15 तारीखे वच्चे म्हणले की काल एक फोन आयलो 12 तारीखेक आमकां एक इनॉग्रल फंक्शन आसा तुमी एक दीव उजळो येतवे म्हूण ना पावचे जायना थंय पंढरपूर आसता हय ते एक वेळा सेवेक निगदी जाल्यार एक भजनेन तुमी खंडिता सेवेक निगदी जाल्ले तारीख कार्यक्रम निगदी जाल्ले वरीची म्हणून सांगून तितले एक नाही वय खंडिता इतले जन पांडुरंग नायक येत काय म्हळ्यार थंय कार्यक्रमाचे हाजे प्रश्न येना तो थंय येता थंय भजन म्हणटा आमकां आयकुचें मेळटा हे एक प्रश्न जनांगेला येता शिवाय बाकीचे सेकंडरी वय खंडीत वय तशी तुम्ही आतां मस्त सकड देवस्थानाकी मस्त सकड एक्के भजनेकी तुमी तुमगेले सेवे अर्पण केलेले आसा क्षेत्रांत भजने क्षेत्रांत तशीच तुमगेले एक जिवनेंतू तुमकां भजने निमित्त एक असल एक खंयची एक तुमगेले मस्त एक मस्त एक इम्पॉर्टंट जाल्लेलें एक काम तें एक तुमी एक कसं की एक भजनेक म्हळ्यार भजने वेळार कसं की एक देवाला मग्न आसताची म्हळ्यार ते एक सेवे वेळार सो तसल एक भजने निमित्त तुमकां लायफान खंयची एक तसलें ते एक निदर्शन हांव सांगता खंयच्या हाडीन तूं काशी मठांत एक भजनेचे सेवे खातीर एक सुधींद्र स्वामी आयिल्ले टायमार भजनी निगत जाल्ली सो आमी सादारण एक 7 गंटे दुखून भजने प्रारंभ केले 7 7:30 नायक मुरलीधर कामत आशिल्लो तो पुरो मेळांनी बशिल्ले 8 गंटे 8:15 भितर स्वामी हे पूज जाता स्वामी स्तोत्र वाजून पूज करता एक एंड करें हांवें कोणी जन नाची जाल्यार एक स्वल्प 2-4 जन आसाची भजन म्हणटा गेलो भजन आमगेले मठाक बारी तृप्तीकर जालें तशी ते येद्रा स्वामी बसल्याची तांणी आयकता आशिल्लें 8 काल जाल्ले 9 गंटे थाय स्वामीन पूज करनी पूल उड्डयनी ते पूल उड्डोवचे आसा त्या उड्डयनी नायक म्हण मुखारशी तूं म्हणून म्हणालो कोण आमगेलो मुरलीधर कामत मुखारशी 9 गंटे म्हणटाना सुमार भजन म्हणलें काय पुरंदरदास जालें आमचे केलें ह्या पुरो स्वामीन 9 गंट्याक हें केलें आनी आमी उठयले पूज जालें आनी भितर प्रसाद घेवचे आसा प्रसाद घेवचो आसून स्वामी गेले गे आमी हे यार म्हणटाना यो रे पांडू बरें त्या पामार हाडे रे भितर दुखून म्हणून तांणी पामार हाडयले पामार हाडून यो रे पांडू म्हूण सांगून सुधींद्र स्वामान पामार घाल्ले त्या टायमार म्हाका एक कसगी स्वामीन निमगो काम जाल्लें सांगिल वरी स्वामी मिगेल चरक्यो पयर बी जाल्ला इतलेची काम मेळ्ळी काम मेळका इतलेची मेळत रे म्हणलेलें एक उतर 1 म्हयने भितर कर्नाटक बँक ऑफिसरान तूं सिलेक्ट जालो तो जावन मंगळूरान तूं पोस्टींग जालता हांव लागता हे स्वामींक गेले भजने निमित्त स्वामींक गेले आशिर्वादू स्वामींक गेले
आमकां खंडित तुम्ही एक ते एक आता कसं सांगली की तुमगेल ते एक 88 इस्वींतू हरिद्वाराच्या उद्घाटन वेळारी ते एक भक्तीरी तुम्ही एक ते एक भक्तिमाला एक ते म्हणलेलंच पळय नाईक माम आजी काही सांगता आमगेल प्रत्येक समाजाच्या घरघरा म्हळ्याल म्हणके ते एक भजनेचे एक तुमगेले एक ते एक गोडसाणी आजी काही कोणा जाल्यार ते एक मेळलेलं आसा त्याच जे एक फल आस पळय तुम्ही आता कसं सांगली की ते खंडितची ते एक भजने निमित्ताची तशी ती तेंची भक्तिमालाची एक आनी एक भजन आमगेले विक्षेका खातीर ते काशी मठ संस्थानक जय जय हांव सांगता इथं म्हळ्यार ते एक अशी एक ते एक प्रसिद्धी पाविल एक भजन की ती प्रत्येक आमगेले समाजाच्या घरकडे हें एक भजन म्हळ्यार खंडितच तांकां तें एक गोत्त आसता आयकून आसता तशें आमगेले मुखार एक 2 लायन तें एक भजन जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान येया जना मोन्याम्मी गुरुले गुणगान येया जना मोन्याम्मी गुरुले गुणगान जय जय काशी मठ संस्थान भुवनेन्द्र वरदेंद्र गुरु सुकृतींद्र पावन गुरु परंपरेचे सुधींद्र सुधींद्रांगेले शिष्य श्री संयमींद्र एकापशी एक यती वर्यते मान एकापशी एक यती वर्यते मान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान हे साहित्य कुचिन अनंत भटाना तशी तुमगेले एक असल भजन आयकतना आनी आयकत रावया म्हणजे जाता जाल्यार हे कार्यक्रमा निमित्त हांगा मस्त समय आकाश उणे आसा आतां आनीक निमगूत जाल्यार तुमगेले भजनेचे एक म्हळ्यार भजन एक वच्चे विचारारी आतां ते विचारांनी तुमगेले वृत्ती काडल्यार आतां हांव युजली हे एक प्रश्न हांगा येयला सकडाले निमगूचे आसा कितें म्हळ्यार तेदनाच तुमगेले एक एक कालारी कालगट्टारी आनी आत्ताचे एक यंग जनरेशनल कालगट्टार मस्त व्यत्यास आसा कसं म्हळ्यार आतां तुमी भजने वचत आशिल्ली ती राती मस्त मध्यरात्री पुरा भजन आसतालें हेर दीस तुमकां बँका वचूं काम आसा हें तुमी कशी मॅनेज करताले एक आनी कसं म्हळ्यार तुम्ही इतले पुरा वृत्ती करून आयले म्हणटान खंडित तुम्ही मॅनेज केला सो हाची विचार तुम्ही कशी एक तुमगेले कनिसिके ते म्हळ्यार आजीचे दिसारी सकड जन मस्त कितले जाय तितले उणी म्हळ्यार तांणी फाल्ली काम आसा आमकां कश्ट जाता जाल्यार तुम्ही त्या टायमार कश्ट भोगले जाल्यार तुम्ही ते डेडिकेशन दवरलें हाजी बागे कसं सांगतात पण त्या टायमार आमकां मनोरंजन म्हणून विंगड कसलें ना आयच्या काळार पुरा टीव्ही मोबाईल हे ते पुरा आसा इवन इंटरनेटार पुरा भजन सही मेळटा सुलभेरी फुडें तशी मेळनाशिल्लें आमी त्या टायमार देवस्थानां येवनूची भजन म्हणूची म्हणटाची भजन इन द संगीत संगीत इन द रागा अशी पुराय आसा आनी एक हांवें केलो कडेन सांगिल्लें आसा ओंकार म्हळ्यार भजनेंत ओंकार येता ओंकारದಿಂದ ಭಜನೆ ಭಜನೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ म्हळ्यार आरोग्य आरोग्य असल्यार मात वापस भजनेक येता सो दिस इज अ सर्कल ओम भजने संगीत स्वास्थ्य भजन म्हणटाना कितलीगी नरनाडी आमगेले प्रचोदन जाता काही हेल्थाक बारीची चांग म्हणून म्हणटाची तशी आमगेल्या निशी काही तूं वयता त्या स्वास्थ्य आसतना तूं खंयचेच स्वास्थ्य असले मात्र आमी एक भजन म्हणया रे म्हूण सांगून मन येवचें वय तशी ते आमगेले एक अनिशीक आनी आत्ताचे जनरेशनांत कशी म्हूण सांगल्यार भजने तूं चेडू आनी पक्काने मेळची बारी उणें उण येता म्हळ्यार तांकां ते काम आसा कॉलेज आसा हें आसा जाल्यार तांकां खंयचेच हे गॅदरेशन मेळनाचें ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೆಳ್ತಾಚೆ आता तुमगेले ಕೆಲವು सण सण गांवांत आनी भजना मंडळ बट रेग्युलरिटी जावन ते मेळ्ळ्यार मात्र थंय भजना मंडळ येता आनी आतां सांज जनरेशनाक आमी ते भजन शिकोवन एक मंडळी कोरका तशी ಕೆಲವು कडेन आतां जाता आसा कितें म्हळ्यार आतां तुमी जाल्यार तुमगेले
बँका वृत्तीर आशिल्ल्यांची जाल्यार त्या टायमार जाल्यार तुमी भजनी एकय सोण अशी भजनी वच्यो न्हू तशी एरजूस तुमगेले एक तुमगेले कसन ते वृत्ती आसा ताका तुमी तितले डेडिकेशनान वर्कय करताले नाही वय वय त्या टायमार तुमकां कसं एक बाधा म्हण दिशिल्ली की कामा वतान नाही भजन हे केल्या निमित्त मन आह्लाद करा त्या आह्लाद करा एरदूस वर्क करू तुमकां पंच मेळटा नाही लायक एक बॅटरी एनर्जी जाल्यावर नाही वय ब तुका तशी त्या म्हणा खंयचे एक आमी आमकां स्ट्रेन म्हणून लेखचे ना ते मन आनंद मेळचेच पळय देहाक तुका लायक उत्तेजन करता खंयचे कामाक गी कसले काय म्हणून आणि मस्त सकड देवस्थाना मात्र न्हयशी मस्त क्षेत्रांतय तुमी भजन सेवे दिल्लेले आसा तशीची तुमगेल्या जिवनेन तुमी आतां इतले सकड भजन सेव मात न्हय तुमगेले संगीत क्षेत्रा भितरय भजन म्हळ्यार एक हें करून सुमार सकट ध्वनी सुरुली भजन तुमी आमगेले समाजा खातीर दिल्लेले आसा ते तितले ध्वनी सुरळीन तूं भितरी तुमगेले अत्यंत एक एकदम प्रितीच्या म्हळ्यार एक खंयची एक वस्त आसल्यार तांतू भितर एक एक मस्त एक म्हगेले पेट्ट और मोगाचें म्हण आसतना तशें आसतना हांव निमगूच जाल्यार सक्कड भजनी तुमकां इश्टाची ते इश्ट आसून तुमी इतली पुरा ध्वनी सुरळीन तूं म्हण आसताची जाल्यार तांतू भितर तुमगेले एकदम इश्टाच एक भजन आसल्यार आमगेले खातीर एक दोन लायन हे भजन एक्चुअलीची रामांगेले गुणगान म्हणून सुरवेक एक म्हगेले एक ध्वनी सुरळी तें गाणं सुद्दां समस्याच्यान केल्लेलें तेव्हा हे खंयचे ರೀತಿಯಲ್ಲಿ म्हणा ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣನ ಗಾನ ಸುಧಾ ಕಂಪೆನಿಚಾಕ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರದ್ದೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು म्हणून ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ सांगून तशी तांतू हांवे बरयलेक रामनाम ध्यान तेंची आमकां दन ताजे एक हांवे बरयले एक 2 लायन म्हणटा राम नाम ध्यान तेंची आमकां धन भक्तीना पहिल्यारी दावनू येता कृपाळू दावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान तेंची आमकां धन संत म्हणता ते हे नाम मधुर उच्चारू सुलभ म्हणूक श्रीराम राम नाम ध्यान तेंची आमकां धन भजन करा तुम्ही सदा श्रीराम जय राम अंत्यकालार पावता आमकां तो रघुराम राम नाम ध्यान तेंची आमकां धन भक्तीना पहिल्यानी धावनू येता कृपाळू धावनू येता कृपाळू राम नाम ध्यान तेंची आमकां धन मस्त संतोष जाला ऐकून हे तुम्ही बरयले बैरागी बैरव रेवती राजार घाल हे तुमगेले सुरवेक तुम्ही केलेले दोन्ही सुरवेक कारण एक म्हगे ल्हान रामनाम जप करतले केन्नाय तागे तोंडांत रामनाम आसूचे तशी ताका रामनाम जाता जाता तागेले एंड कालार ताका बारीक खुशेची जीवन मेळ्ळें तशी खातीर त्या एक म्हाका पोरच्या फेरेपणे अंत्यकालार पावता आमकां तो रघुराम वाय खंडित रामनाम इतले एक पॉवरफुल मंत्र ते वय तशीची निमको काजाला नायक माम आत्ताच एक युवा पिळगेक चेडवांक तुमी आतां म्हणलें मस्त सकड तांणी ऊण येता मेळचे म्हणून आतां मी तांकां एक अपास एक भजने भितर एक अपास डेडिकेशन म्हळ्यार उलोव हाडका जाल्यार इनवॉल्वमेंट कोरका जाल्यार तुमगेले दृश्टीरी तुमगेले अनिसिके कसन एक आमी एक आमगेले समाजा भितर समाजमुखी जावन की आमगेले देवस्थानांत की मंदिरांत की असलंग कशी करूं येता म्हळ्यार ताजी निमित्तपणी एक आमगेले आतां चेडवां भजने भितर इंट्रस्ट येवन ಸ್ವಲ್ಪ आनीक इनवॉल्वमेंट मेळचे खातीर त्या करचे पळय आमी कशी चेडवां पाठाचें टायम टेबल सेट करता आतां ट्युशना जाल्यार तो घरा वचना वता म्हाका त्या मास्टरीन घर कडेन वचून ट्युशन आसा म्हूण तशीची एक लेसन देवस्थानांतू एक भजने पाठ म्हणून सांगून लेखून
प्रति शेनवारगी वचून बैस एक भजन म्हण आनी यो वापस शेनवार वच आनी एक भजन म्हण म्हूण त्या भजन म्हणटा म्हणटा हांगा प्रति एक पाठ म्हूण लेखता गेल्यार ताका मागीर भजनेंत ताजें एट्रॅक्शन येता मागीर ते एक मॅग्नेटशी तूं खंय चमकल्यार ताका डायवर्सन देवस्थाना दिकाना म्हळ्यार हा. आतां कशी आमी स्कुला वताची थंय शिकयले पाठ शिकपातीची होमवर्क आसता करकातीची म्हणून तशीची तशीच देवस्थानात मंदिरात असल एक आमी भजन वारा एक वय, वय. चमकल्यार वय. आमकां ते एक मागीर म्हणटा. अभ्यास जाता म्हणून पुत्तूर नरसिंह आमी रेग्युलर शेनवार येता आशिल्ले आमकां पुराजनान येवचे पयलीं फुडें आमी बसताची कित्याक म्हळ्यार ते उमेद ती तशी उमेद येवका जाल्यार रेग्युलर मस्त म्हूण काम म्हणना एक 5-10 मिनिटां वचून बसताव तशें तेन्ना प्रति एक चेडूं बसल्यार ते सुमार चेडूं आमगेल्या समाजा भितर भजना मंडळीक कसं एक तोंदरे येना मागीर वय वय आनी पुराजनाच्या भजनी मेळटा नवी नवी भजन मेळटा भजनी दुखून संगीत शिकया म्हूण जाता तशी तागेले इंडिविज्युअल पुरा इम्प्रुवमेंट जाता म्हणल्यार आसा खंडित आनी एक कसं म्हूण सांगलें रे आजीची शिकून स्वल्प समय भितरय म्हाका खंयचे प्लॅटफॉर्म मेळका आनी हांव ओग्गी जाता म्हणल्यार एक इंटेंशन आसना आमगेलें इंटेंशन कसं म्हणटा वचें चांग करता वचें ऑटोमॅटिकली ताजे अनुभवांतू तुगेल चांग जनच मागीर वय खंडित बारीक होडुत्तर इताक म्हळ्यार अनेक एक विशय सांगा तुम्ही आतां सांगिल्ले विशय आधार जावन हांव एक सांगता जाल्यार आतां एकलो भजन एक आयलो म्हणलें एक नवोद तो वय कशकी एक ताका प्रेरण जाल्लें त्यातनं कसं म्हळ्यार सुरवेक तुम्ही सांगल्या प्रकार शिकचें म्हळ्यार एक म्हळ्यार थोडी हेची ताळ वाजून की अभ्यास ऐकून मागीर हागूर नेक्स्ट शिकून असल आसूं का आतां केलो जना तशी आसना म्हळ्यार आयली कुडले सुरवेक ताका भजन मेळकाचीच वय 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 हां म्हळ्यार आतां त्या विशयार कळका जाल्यार म्हळ्यार फुडें पुरो तुमकां कशें आशिल्लें म्हळ्यार आतां पुरो केलो कशें म्हळ्यार चेडवांक तो होड्डांक केलो आयली कुडले म्हळ्यार आतां एक संदर्भार एक्के वचून आसताची थंय मंडळ चेड आसता तुमकां अर्द घंटा दिवन आसताची बरें त्या अर्द घंट्या भितर थंय आशिल्ले एक 7-8 जनांक कोणाकय पुरो जनाक तातूंत भजन मेळना तेन्ना तसं आसतना आतां कशें म्हळ्यार आमी पळयलेले प्रकार भजन मेळ्ळें नेक्स्ट दीस अनेक कडेन भजन वता तो येना तो कोपता सो हाका तुमी कसं एक निदर्शन आसा कसलें म्हूण सांगल्यार ಕೆಲವು जन भजन तुमी सांगल्या वरीची मनाची समज ताळ ना स्वर ना जाल्यार तागे लागीं बाकी पुरा वेवस्था आसा ह्या वेवस्थे खातीर केलो पटी त्या मनशाक मंडळींत व्हरताची कोण म्हूण न्हय त्या मनशा मंडळींत व्हरताची ताका तुमी दिवू का इत्या म्हणत तागेले आजी वच्चे ताणें म्हणटाना त्या पुरा तुमगेले मंडळी गीत कसं आशिश म्हणटा साहेबान म्हणून जे नोट करताचे जाल्यार खंयचे टायमार त्या मनशान कसो लेखू का म्हूण सांगल्यार पळय म्हगेल समजायना सम म्हणटाले आमी प्रचोदन दिवया मागीर म्हणया तुमी म्हणया तुमी चांग म्हणटात न्हू तुमी म्हण्याची ताका कसलो वेवस्था जावं का काराज गीत कसलो गीत तें हांव करता तागेल सेव म्हूण ताणें लेखू का ताणें इतले जन चांग म्हणटा तुमी सांगल्या वरी ताळ गेलो म्हणून त्या मागशी कोण सरवता ती भजना मंडळी उठयता पुरा कडेन जाल्ला ते तशीच देखून इथं म्हणून सांगल्या वरी एरदोस तो ना मागीर ताका दिनी जाल्यार ताका एक न्ही 2 दिवं का तांतूय आसा एक दिल्ले 2 दिनी तांकां 2 म्हणल्यार अशी पुरो आसा ते तारतम्य तांतू भितर भजना मंडळी भजना मंडळीन ती एक लिडर आसा पळय ताणें सांगिल्ली तशी पुराची आसल्यार ती भजना मंडळी शाश्वत जावं इथं म्हळ्यार आमी एका देवाल सेवे प्रतिनिधी जावन वता आसाची त्या गांवांत तांणी तशीच आयल सक्कड मंडळींक कसं तारतम्य करनाशी इक्वल जावन तांणी एक कसं एक आतां टायमींग म्हणटा तें एक नवें एक सूर जाला न्हू पयलीं तशें नाशिल्लें देखून आतां कशें म्हळ्यार इक्वल टायम दिवन आसता त्या टायमा भितर उठोका इथं म्हळ्यार टायमा व्हॅल्यू आसता एक कितले भितर तेन्ना आनी एक मंडळीक ताका एक सेव करच्या थंय एक अवकाश आसता प्रत्येकल्यांक मेळका सो तसल टायमार तेंची तें एक समयाक तक्क जावन आमी थंय आसूं काची
हे आणि समया भितरी आम्ही कैद करतो वय वय त्यामुळे आमगेल्या वरीच तान्नी म्हणले कोण खंडित आम्ही बसले असं आणि काही उठा का ना काही ना बैसून जात आम्ही उठाय तरी त्या लेखून आम्ही गेलो टायमा 5 मिनिट पुढे आम्ही बैल काढून नेक्स्ट रेडी जाऊ का तानी नाही मॅ वय बा आमकां चड मेळणी जाल्यार रिवॉर्ड नाही ते म्हणून ते इम्पॉर्टंट का मग त्या जाग्यार आमी सेव इम्पॉर्टंट खंडित आनी मुखारी सुमार सकड तुमगेले अनुभव हांव घेता ताचे फुडें आमकां एक खंयची एक कोपास एक भजन तुमी प्रस्तुत करता कोंकणी जायत की कन्नड खंडित खंयचीय जाता ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ತರರ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದುರುಳ ದೈತ್ಯನ ಪಿಡಿದು ಕರಳ ಬಗೆದ ಹರಿ ದಾಸನೆನೆ ಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರದ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರದ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದಾಸನೆನೆ ಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ मस्त मस्त आनंद मेळ्ळो भजन आयकून तशी जी नायक माम तुमगेले घर कडेन तुमगेले तुमी भजन आशिल्लेंची तुमगेले आनू भजनेर आशिल्लो वय आतां येवचे नेक्स्ट जनरेशनांत तुमगेल्या चेडवांक कोणाकय तुमी भजनेन तूं एक एक हाडलेलो आस की दो भजनेचे एक उलोवस की वय मिगेले बायल घर कडेन भजन म्हणटा खंडीत आणि मिगेल चिल्ली आतां मिगेल उठ म्हणटा राधिका नायक म्हणून ओके ती हांगा राधिका हांगा वळ्ळीकोन दिल्या राधिका भट म्हणून तशी मिगेल प्रोग्रामा पुरो ती भजन म्हणटा तिका भजनेचे चांग हे आयला म्हळ्यार तुमी हे मुखारसून तुमगेल अन्नान तुमकां एक भजनेचे एक प्रेरणपण करून तुमकां एक भजन येवं तशी उलोव दिल्ले ताजे एक पाठ दिलो वय तुमी तुमगेल चेडवां दिले चेडू वय चेडू म्हणरी चेल्ल्या चेडू मस्त मणी जाल्यारी ही मिगेल चिल्ली म्हळ्यार तुमी एक नेक्स्ट जनरेशनाक तुमगेले एक भजनेच कसं नाशिल्लें तें तुमी कंटिन्यू जेवचो तुमी एक हें केलां वय वय तिणें सांगला पुरा भजन कोंकणीची पुरा बरोवन दवर का हे विचारात तुमी आमगेल्या समाजांत कसं सांगू इच्छे पावतात हें आतां तुमी कसं वर्क केलें की तुमी आतां सांगलें की सेम अशी विचारारी आमगेल्या समाजाक एक दोन उत्तर हें एक भजन आमी नेक्स्ट आनीक जनरेशनाक मुखार सत वचका सक्कड कडेन तुमी पळयलां आमगेले सक्कड आमगेल्या समाजाचे मठाधीश आमगेले गुरुवर्य सांगताच भजन करा भजने निमित्त अत्यंत देवाक आमी लागींच्यान पळोवची एक वाट ती आमकां मस्त भजनेन तूं चांग जाता कितली हो मनी करताची म्हळ्यार तेवूय एक शक्तीची जाल्यार ताज्या काही सरळ जावन सुलभ जावन अशें एक विचार म्हळ्यार देवा लागींच्यान आमी देवाक पळोवयात तें म्हळ्यार भजन तशें हें विचारारी आमगेल्या समाजाक हें मुंदवरसून वचचे खातीर तुमी कसं सांगताची एक दोन उत्तर
आमगेल समाजाक ಮುಂದುವರ್ಸನ್ ಮಾಡಾರಿ ಭಜನೆ ಕಾವ್ ಸಂಗ್ಲಾವರಿ ಪ್ರತಿ एक ವಾರ एक ಪಟ್ಟಿ ಜಲ್ಲರಿ ते भजन ಅಂತೂ वच्चू काय एक भजन ಅಂತೂ तरबेती कार्यागार म्हणून करताना त्या कार्यागाराक अटेंड करका अटेंड केल्या मात नाही थंय शिकयल भजन घरकडे तुम्ही अभ्यास करून घरकडे सांजे म्हणू एक भजन त्यांनी घरकडे एक पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन पॉझिटिव्ह वय घरकड तुम्ही म्हणल्यार त्या घरकड म्हणच्या काय म्हणल्या घरकड म्हणून म्हणून अभ्यास जातरी देवस्थाना वचून एकका हे करूं येता मागीर सुमार जनान चेरडू अशीच म्हणटाना एक गांवांतू तांतूल आयके करून चंद जावन एक 8-10 जन चेरडू आमगेल गांवां आसाची म्हणटानी एक मंडळी तांगेली ती ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಓರ್ನು तांची कारण एक सेव करायला आमगेल जाल्ले आनी काही नेक्स्ट आमी भजन एक हे कोरका म्हळ्यार एक प्रेरणा तुमगेले एक हे एक विचारारी कसं कळतं म्हळ्यार प्रत्येक आमगेले समाजाचे प्रत्येक गांवांतू एक देवस्थान आसता एक भजना मंडळी आसता तशीच आमी अशी प्रयत्न करता की एक बाला मंडळी म्हणून एक केल्यार वय नेक्स्ट जनरेशनाक एक कंटिन्यू जेवच्याक एक सहाय जाता ओड मंडळी कशी असल्यार व्हड न्ही बाल मंडळी केन्नाय नेक्स्ट जनरेशन ताय ती बाल मंडळींतूच एक 50 जनांत एक 10 जन बुडी तांतू गाण मेळची चान्स आसा न्ही तेन्ना आमगेले भजन म्हळ्यार एक कंटिन्युअस फेजारी जाता आसता वापस तांकां मॅरेज जातरी तांगेले चेडवांक येची सायकल कंटिन्यू केल्यार नेक्स्ट जनरेशन तेन्ना भजन एक चेन सिस्टमारी कंटिन्यू जाता नाही वय वय खंडित मस्त खुश जाल्ली तुमगेले एक भजनी क्षेत्राचे तुमगेले एक अनुभव इतले वर्साचे एक कितले वर्स म्हळ्यार तुमकां एक ऑलमोस्ट एक कितले वर्स देखून तुमी एक भजनी क्षेत्रार आसाचे हांव तावळी निमगूक आशिल्लें कितली वर्स देखून तुमी एक भजनी क्षेत्रार आसा नायक आमी सादारण एक 40 वर्स देखून तुमी एक क्षेत्रार आसा ती एक 40 वर्साचे एक अनुभव आनी तुमकां जाल्लेल स्वता तुमकां जाल्लेल केलो पुरा अनुभव तुमी आमगेलो टू येवन हांगा सांगिल्लो आसा तशीच आतां कडेन जावन एक भैरवी भजन म्हणून आमी एक कार्यक्रमाक विराम करया आनी के उलोवचे सुमार तुमगेले की विचार आसा जाल्यार आमकां समय अवकाश नातील निमित्त आज एक हांगा भैरवी म्हणून एक विराम दिवया ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಗೆಜಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೋಡಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರುಳು ಸೇರಿದವ ಆ मस्त खुशी जाली तशीची इतले एक तुमगेले विंगड कामा मध्यंत जाल्यार आमी एक आपयतना आमगेले एक हे संचिकेक येवका म्हणटाना आमकां एक सपोर्टीव जावन तुमी मलगड मनीस इतले व्हड कलाकार आमगेले समाजाचे हांगा आज आमगेले एक भजनेचे एक हे एक रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक तुमी येवन तुमगेले एक 40 वर्सां पर्यंत तुमी एक भजनी क्षेत्रारी सेव केलेले जे
आनी ते भजनेचे तुमगेल अनुभव आशिल्ले आमगेल्या समाजा खातीर तुमी हांगा आमकां दिलेले आसा. तुमकां ತುಂಬ हृदय धन्यवाद नायक मामा. तशीच आयचे रामकृष्ण हरी हे संचिकेचे कार्यक्रमाक युथ ऑफ GSB हांणी म्हाका आव्हान दिवन हे वेदिके म्हाका दिलेले आसा. तांकां हांव आभारी जावन आसा. धन्यवाद. तशीची आयचे रामकृष्ण हरी संचिका हांगा मुक्ताय जाता आसा. येवची वारांतू अनेक अनुभवी मालगड मनशांक आमी हे कार्यक्रमा आपोवन हाडूं तांगेले अनुभव घेवचे आसाची. ते दोळतारी नमस्कार. नमस्कार.